सो गायज हे पळय म्हाका पुलीस येयल्लेले आसा हांगा व्हरपाक. लेट अस गो मरे, लेट अस गो. सो गायज हांव न्हू आतां करता ब्रश. जालें पीक पीक काबार. अभी मैं उड़ाऊंगी पतंग. स्कूल में ना लड़कियों स्टाइल मारता है. हाँ कैसे शाल मारता है? लगाए लो जब लिपस्टिक. I know you told your friend you're not okay. Now tell me what's wrong and why you never said you felt that way. सो गाइस आमची पिकनिक झालेली असा काबार. सो बाय 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 गाइस. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. आता वाजल्या सकाळची 6 आणि आज खूप बेगीना उठल्या आणि तुम्ही पाहू शकता आज आम्ही जंगलात ब्रशिंग करतात त्या. अव्वा अव्वा आणि तो फोनात अव्वा. सकाळची 6 झाला न्हू रे. 10 मिनटां आसा. पळय कितले बेगीन आयज आमी उठल्यात ते. ओके गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फाईन. हे पळय बोट रेडी करताय गो. बोट बुरूस करताय बुरूस. ओके सो गाइज हांव न्हू आतां करता ब्रश. जालें पीक पीक काबार. आता चालू हा चा करपाचें काम. कॉफी हे पळय कॉफी चालू हा. कॉफी पात्रांव गुड मॉर्निंग. कितें म्हणटाय? काय केलें रे? कितें सांगता तूं? इतल्या बेगीन उठला तुवें उठयल्या. हांव वचोन येयलो. हांव मुद्दम गेल्लो हे ते टॉयलेटीन. मजा येयली हा. पण कितें रे कुत्र्यांनी वाट लागल्या. राती चड स्वतायले आमकां थंय. हे पळय अर्ली इन द मॉर्निंग. पातळ भाजी आणि चा करता पळय आमची मॉमजी. हो पळय बांदला एकलोच थंय. ओके गाईज, सो अर्ली इन द मॉर्निंग आणि आमची पिकनिक जाल्लेली आसा काबार. आणि आम्ही चल्ली आता घरा. पॅकिंग चालू आसा. हे पळय सगळ्यो गाडयो रेडी जाता अँड वी आर गोईंग होम. आणि हे पळय फॅमिली या सुशागाद. एवरीबडी इज गोईंग होम. चला लेट्स गो. या मो या हा लेट्स गो. लेट अस गो मरे. लेट्स गो. लेट अस गो. हे पळय हे एलिस्टरान हाडला म्हाका भायरसून टायर वॅक्स. टायराची कंडिशन पळयात आतां कशें आहा तें. येयलान पळोवया कशें कितें आहा तें न्हू. सो लेट्स डू इट. पॅड येयला का पळोवया. हे पळय हे आतां पॅडार लायला हांवें आनी आतां स्टार्ट करया लावपाक. ओ हो हो वाव कमरे बरी शायन येता. नॉट बॅड. तुमकां करता आनी मागीर रिजल्ट शेअर करता. रिजल्ट पळय आफ्टर टायर वॅक्स. पळय टायर पळय कितलो शायन जाता तो. थँक्यू सो मच एलिस्टर ब्रो. पळय हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. आणि गाईज माझी तर थंडी वचाना आणि तुमकां कितें तरी दाखयता राव. ए पळय कितें करतात ती पळयात. ए पळय पतंग उडयतात. पतंग एक पतंग हो तो पळय ऑलरेडी मळबान गेल्लो आसा. पळय दिसता पळयल्यात न्हू.
म्हाका न्हू उलोवंक सारकें जायना म्हाजो आवाज न्हू बसला पळय. वारे ना न्हू हा किधर है हाथी हाँ मरे. अरे शिवा कसन बा तू किधर था रे. हैप्पी न्यू ईयर. हाँ अभी सब लोगों को विश नहीं करेगा जो तेरे को पूछ रहे थे. मालूम है तेरे को नहीं बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर करके. तू नहीं उड़ाएगा रे पतंग. मेरे को आता ही नहीं है. मैं अभी उड़ाऊंगी. अभी मैं उड़ाऊंगी पतंग. उडात ना वाऱ्यात ना हांगासर राहायचं वाज हयशेक जाय तेन्ना वाऱ्यात आसना न्हू गो. आता 4 5 येतले वारे. कब आएगा रे हवा. एक वयर उडलेलो तो सकयल पडलो तो आता हाडूंक गेला त्या वाटेन. तो गावता एकदा पडलो काय कितलो वयर वयता तो सारकें न्हू. कोण कोण ल्हान आसतना पतंग करताली सांगात आमकां. मिल गया. हाँ गया गया गया. उड़ा उड़ा उड़ा. अरे बीच में आ गया. अरे क्या हुआ रे गिरा क्यों रे. कौन सा. वो वाला आने लगा. उड़ रहा है वो वाला भी. उधर देखो. वो वाला किधर है. हाँ वो वाला भी उड़ गया. दोनों पतंग आसमान की ऊंचाई में. अभी ढील दे रही हूँ. उड़ा उड़ा नीचे मत गिरने दे. छत पे लेके जा मरे. छत पे हवा ही नहीं है. हवा नहीं. पट्टा पट्टा. फैन लगा देते हैं. कब तक पैन उड़ाते लेकिन. अरे अरे हवा इस तरफ है. सबसे बड़ा ये यूट्यूबर देख सामने है. मिस्टर बीस्ट. बस्ती का हस्ती है ये. अरे बस्ती का हस्ती रे. टाउन गोवा है. जी टाउन गोवा. अरे जी टाउन गोवा मरे. हाँ मरे. पात्रा में वो पात्रा शिवाजी बैंड ब्रिज तब होगा नो. हाँ. फटी हुई. इसकी मम्मी देखेगी. इसकी मम्मी देखेगी तो सिल देगी. किसकी कुत्ता पंजा मारेगा. बरीच ब्रिज तब है. बरे दिसता. अरे शिवा तुका रावला चष्मांक. ताका चष्मा जाय खंय. सनग्लासेस फोटो काडपाक. जाए रहे है वो उधर गाड़ी में है. चल लेके आ. चल ले ले लो चाबी. चल डिक्की में है. चल लेके आ. ले लो. मेरे वो डिक्की में जो चश्मा है ना वो डाल के निकालेगा तेरे को 10 लोग पूछेगा. शिवान खंय कोणाक पटयला खंय ताका इम्प्रेस करपाक खंय ताका चष्मा जाय. हाँ. आनी तो वधोवच्यान तुका आपयता यो भैया केन्ना येतलो भैया केन्ना येतलो करे करून. बाबड्या नो बरोबर करतो शिवा. आपयता कित्याक सांग. चष्मा फोटो चष्मा जाय म्हणून आनी फोटोग्राफी करून. गाडी वांगडा गाडये वांगडा कर मग. खंय तरी तुका सांगता तो वर म्हणून थंय खंय तरी जागो हा खंय उधर अच्छा सा का फोटो निकालेंगे खंय उसको खंय इंस्टाग्राम डालने को चाहिए खंय. दीवाना स्कूल में ना लड़कियों के सामने स्टाइल मारता है. हाँ हाँ? कैसे शाल मारता है. लगाए लो जब लिपस्टिक ऐसे ऐसे मारता है स्टाइल. कैसे मारता है रे. ये यूट्यूबर है. हाँ दोस्त लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ये बड़ा यूट्यूबर है. बस्ती का हस्ती है ये. वो गेम खेलता है वो सब्जी वाली गेम. कौन सी रे. फ्री फायर. पबजी सब्जी कौन सी सब्जी गेम खेलता है ये. फ्री फायर. हाँ फ्री फायर. पैसा नहीं बनने को मिलता है उसमें. फ्री है वो फायर. हाँ फायर को चैंपियन है वो. फ्री में मनीषा मोबाइल वो में आग चैंपियन है गेम में. फ्री में मोबाइल में आग लगाना है तो लगा सकते हो. फ्री फायर. चैंपियन अरे है वो गेम में. ही कोणाची सायजी मग सायकल आकाशाची. ना. शिवाकडेन गाडयेची डिकी ओपन जायना दिसता. आता वयता तेजे कडेन. कितें आला. हा कितें आला.
चढ करून जायना दिसता म्हणून या ओदोच्यान थंय तुल्ला शिरकोन. क्या हुआ रे? ओपन नहीं हो रहा है क्या? व्हाइट क्या है? व्हाइट चश्मा बोले तो ऐसा किधर है रे उसमें पागल? बोला नंबर का है। नंबर का भैया क्यों रखेगा रे अपने डिक्की में? वो बोल रहे हो तो नंबर क्या है? है पागल? कौन कह रहा है तेरे को? बोला नंबर का मुझे नीचे कौन कह रहा है नंबर का? तू बोला अभी उधर अरे भीतर ट्रांसफर कौन कह रहा है तेरे को नंबर पे है? वो बोल रहे हैं। तू बोला उधर बोला नंबर का मेरा रखा हाँ नमरान वो क्या करेगा रे नंबर का डाल के? नंबर का नहीं है, मैं बोला चल लेके चल नंबर का दे नंबर का नहीं है मेरा. किधर जाएगा फोटो निकालने को? चल जाएंगे. इधर किधर जा रहे हो रे तुम लोग? तू बता मेरे को. चल वो व्हाइट है। वाइट है. किसका देखा तूने? मुझे ना सही मेरा है मेरा. ये चश्मा इसका किधर है? ये बोल रहा है नंबर क्या है? लेंस कार्ड का इधर लेंस कार्ड लिखा होता है. ये पागल औरत है रे. पागल औरत ते कानु बोटाय होगा अरे हवे हातीन धरून. जा मेरा. तो जाएंगे मेरा. सही है। तू बता भाई किधर है. ये जिधर हेलमेट नहीं लगेगा ना उधर ही लगेगा. वो तो नहीं ले रहे तुम्हें? तक रहने को नहीं दूंगा इधर. अरे किधर गए थे रे? अरे दो तांबड़च झाला भाई. बाहेर की बोल. हम लोग इधर माप से गए थे। क्या किया? निकाला फोटो? कैसे निकाला? मोबाइल से। आणि कैसे बाटली से. दाखव बरं किती फोटो काढले ते. शिवा भाई का फोटो देख. शिवा भाई का. दिखा 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 शिवा भाई अरे वाह एकदम भाई कडक सारखं. व्हाट्सएप पे भेजू मरा. अभी तो पक्का हमारी भाभी आएगी अच्छी वाली मॉडल जैसी ना रे? आएगी. हाँ बोला आएगी मरे. पक्का ओके. रायडर. हे भाई हे भाई हे कितले जाण पळय वयतात पळय. धावणेन घातला पळय हांका पळय. हे पळय हे पळय कितले जाण पळय. पळयलें हे पळय पार्टी चल रही है. सो गाइस हे पळय हांवें नाफयल्या पुलिसाची टीम डायरेक्टली हांगासर पावलेली आसा आनी व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह करपाक लायलो हांवें तांकां. चॅक करूंक लायलें व्हेरिफिकेशन. कित्याक आयज काल सांगू येना न्हू कोणाची कांय गॅरंटी ना. त्या खातीर हांवें चिंतलें की पयलो कॉल मारया म्हणून. अनसस्पेक्टेड कशें लागलें म्हाका. सो गायज हे पळय हांगासर व्हेरिफिकेशन आतां चॅक करपाक पुलीस येयल्लेले आसा आमचे. आनी एका कॉलार येयल्यात ते. तेंचें कांय अशें टेन्शन ना. मेन म्हणटा पळय हांगा सायटीर आतां इतले लोक कामाक आसता. तेंचें म्हणून व्हेरिफिकेशन चॅक करपाचें काम आसता तें करतात रेगुलर काम. आतां पळय 6 जाण येयल्लेले सस्पेक्टेड कशें दिसलेले म्हाका. हांवें सोमतें इन्फॉर्म केल्लेलें. आतां कितें आहा चेडवां आसता रुमांनी. सांगू येना न्हू कोणाक गड्ड धरलो कितें केलें. आमचीच भुरगीं आसता. आतां सायटीर पळोवया ते पळय कितले जाण आसा हांगासर. अननोन आसा लोक आतां. पळय चालू आहा व्हेरिफिकेशन तेंचें. पळय हें मातशें म्हाका अलग लागलें. हेतून आनी एक आहलो तो सारकोच अलग लागलो सारको. सो गायज फायनली आमी पावलेली आसा घरा. पोलिसाचो मॅटर कितें जालो खबर आसा तुमकां सांगता. हांवें न्हू कोणाक टॅनंट दवरलेलो. ओके. त्या टॅनंटान न्हू आनीक 6 जाणांक दवरलो हाडून. आनी हांव एंट्री करून भितर पळयता जाल्यार म्हाका मातशें सस्पिशियस कशें दिसलें. आधार कार्ड ना काय ना. अशें चोर कशे रेपिस्ट कशे. आनी टायम वेस्ट करूंक ना. काडलो सोंपतो फोन मारलो पुलीस स्टेशनार.
पुलीस येयले, व्हेरिफिकेशन केले तेंचे आणि तितलो एक मनीस गावलो धुम्मचाले मनीस. फुड्यान तुमकां कितें ते सांगिना. मनशाक डायरेक्ट कळटा, इनडायरेक्टली सांगल्यार कळटा. सो ताका घातलो बरो फोट तेंच्यांनी आनी भितर उडयलो. सो तशें आसता. हांव न्हू तुमकां ही एक स्पेशल मॅसेज दिवपाक सोदता टू ईच अँड एवरीबडी जेंचे रूम रेंटाक आसा, टेनंट रावता रुमांनी. प्लीज प्लीज एक दीस काढा आणि टेनंट फॉर्म भरा. व्हेरी मच कंपल्सरी. कित्याक फायन पडटा म्हणून नॉट बिकॉज ऑफ दॅट, बिकॉज ऑफ युअर सेफ्टी. घाटी ते वी कांट डू आर्ग्युमेंट विथ सच काइंड ऑफ घाटी पीपल. आम्ही आर्ग्युमेंट करूच शकना तसल्यांकडे. ते मनाय, ते घाटी, तेंचेकडे रॉड असता, तेंचेकडे कुलाडी असता कामासारखे, कामाचे तेंचे वस्त असता. काढली तकलेर मारलं मनीस मेलो जालें काबार. इन्स्पायर्ड ऑफ डुईंग सच थिंग लिगली प्रोसिजर करीत, लिगली त्या मनशाक तर भितर उडयत जाल्यार एवरीथिंग इज फायन. आता तुमकां खबर आहा मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ रेप, मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ असॉल्ट केसीस, मर्डर केसीस, रॉबरी केसीस इन्क्रीजिंग इन गोवा. खूब इन्क्रीज जाल्लेले आसा. खूब 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 हिस्पा भायर इन्क्रीज जाल्लेले आसा. सो ते अवॉइड करपाक जाता तितले तुमी सतर्क रावात. आता पयलें आसतलें न्यू इयराक न्हू कितें जालां तें कलांगूट, कानोये बिचार शेकाचेर झगडी जाता, एसॉल्ट जाल्लेले आसा, मर्डर जाल्लेलो आसा. सो ह्या हेतूंतल्यान न्हू तुमी मातशे सेफ रावा. सो हो तुमकां एक फर्स्ट स्टेप लायफाचो. एक खंयचोच बिझनस न्हू तो बिझनस इजी गोईंग आसना. नथिंग इज इजी गोईंग. युट्यूबार व्हिडिओ करतात लोक, युट्यूबार पयशे येता. घरा बसून येतले, युट्यूबार व्हिडिओ करतले जाल्यार भायर सरचो पडटलो. आयजूच न्हू फाल्यां न्हू एवरी डे 6 वरां ताका एडिटिंगेक जाय. तशेंच आपणाचे लोक जे दुसरे काम करता 15,000च्या पेमेंटाक आसा, कोण 30,000चे आसा, तांकां पासून 12 वरां जाय. जे यूके आसा तांकां पासून 12 वरां जाय काम. त्या भायर ते घरा येतले, रांदतले, जेतले, न्हिदतले, परत जाल्ली तेजी ड्युटी चालू. व्हेरी स्ट्रगलिंग लायफ. तुमकां फकाणां दिसता. हांव परत परत तुमकां सांगता, ऑलवेज बी सेफ. दुसरी एक गजाल, रुमर्स स्प्रेड जाल्लो आसा चायनात परत कसलो कोरोना व्हायरस येयला. म्हाजो खुद एक फ्रेंड चायना कामाक आसता. चायना कामाक आसता म्हाजो एक फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोराचेर. तो खुद म्हाका व्हिडिओ कॉल करून आयज सांगता हांगा काय तसलें ना, हांगाले इंडियेच्या लोकांनी कितें रुमर्स स्प्रेड केला कोणाक खबर काय खंय. मॅड जाले लोक. ते घेवन इतले पॅनीक जावं नाका. ही कोरोना कोरोना पॅनीक जावं नाका. हांवें आयज पर्यंत एकूय कोरोनाचो वॅक्सिन मारलेलो ना. म्हाज्या मम्मीकूय दिवंक ना, म्हाज्या डॅडीकूय दिवंक ना, ना हेका दिला हांवें. तेतून कितें जाता, रगत दाट जाता. रगत दाट जाता आनी हार्ट अटॅक येवपाचे चान्सीस कमी, चड सॉरी. वॅक्सिन कितें तुका बूस्ट जाता आंग. सर्टन कायंड ऑफ कितें म्हणटा ते आमचे स्ट्रेयॉड्स दिसता ते. सो ह्यो असले नाकाले चिंतून बेश्टे पॅनीक जावं नाका. आनी परत एकदां तुमकां सांगलां, घाटी मामा घाटी हेंचे कडल्यान सेफ रावा. जाता तितल्या सेफ रावा. आनी परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता, थँक्यू सो मच की म्हाका तुमी मोग करतात, हेका तुमी करतात. एलिस्टराक घे म्हणून मोग येयल्लो आसा, तुमचो सपोर्ट येयल्लो आसा. थँक्यू सो मच. म्हाज्या लायफान न्हू म्हाज्या पेरंट्स आनी हेज्या उपरांत न्हू म्हाका कोण तर आसा न्हू जाल्यार दॅट इज एलिस्टर. हांव तेका खूब जीव घालता. आय डोंट नो वाय. एवरी डे म्हाज्या तोंडान तेजें नांव आसता. एवरी डे आमी कॉल करता. एवरी डे आतां गोंयान आहा जाल्यार आमी मेळटा, भायर आसा जाल्यार कॉलार उलयता. वॉट एवर गोईंग गूड इन माय लायफ हांव तेका सांगता, बॅड इन माय लायफ हांव तेका सांगता. तेका फॅमिली म्हणटात. आमी परत एकदां खंय तरी भोंवपाक वयपाचें आसा इन नेक्स्ट 6 days. आनी एक 6 दिसान अरावंड 25 तारखेक बीन येता ते न्हू गो, आमी भोंवंक वयपाचें आसा. सो तुमकां व्लॉग्स घालता मागीर, पळयात, एन्जॉय करा. आनी हेणी ऑयल केल्लेली तुमकां खबर आसतली, भृंगराज, हेच्या बद्दल परत मॅसेजी येवपाक चालू जाल्लेले आसा.
सो ह्याच्याबद्दल आता ते ब्रिंगराज मेळटा काय ना म्हाका खबर ना, परत एकदा करून सोदता ते करता आणि तुमकां इन्फॉर्म करता न्हू. आणि आयचो आमचो व्लॉग तुमकां आवडला जाल्यार लायक शेअर आणि कमेंट करपाक विसरू नका. मेळटा तुमकां एक नेवे आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन बाय बाय, गुड नाईट. गुड नाईट. उठ सिंहासन उठ का मस्त. उठ मुगा आता. बस उठ गो. आवडते गे तू गजाल.